आमचा कार्यक्रम थर्ड इंटर स्कूल थिएटर कॉम्पिटिशन 2025-26 ह्या वर्साक आनी ह्या कार्यक्रम आमकां आनीकूच तेंको दिवंक आनी उबेत वर दवरूंक आमच्या मदें मानाचो सोयरो आसा. श्री मोविन गुदिनो, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट, पंचायत एंड प्रोटोकॉल आमच्या थंय आसा. ताका अनेक पाट ताड्यांनी येवकार दिवचो. आमचो एंटनी बारबोजा लागीं विनंती करता हो एक फुलांचो बॅट दिवन येवकार दिवन एक पोरमोड आमच्या चीफ गेस्टाच्या आमकां मेळटालो. तेच भाशेन हो फुलांचो पोरमोड आयचो रिप्रेझेंटेटीव आमची हेडमिस्ट्रेस आसा तिका भेटूंक. जयंत जाधव, चेअरमॅन. तुमच्या मुखार सादर करतली आनी भुरग्यांक कितें जाय फकत तुमच्या ताळयांनी तांची उमेद वाडयलेली. सो एवरी पार्ट एवरी एक्ट ती करता तेन्ना विनंती करता तुमी तांकां जावन येता. आयज थर्ड इंटर स्कूल तियात्र कॉम्पिटिशनाची सुरवात हांगासर इनॉग्रल जाल्ले आसा. आमच्या पंचायत मंत्री सर मोविन गुदिनोच्या हातांतल्यान जाल्ले आसा आनी आमी चड टायम घेनात कारण तियात्र सुरू जावचो आसा. सो हांव सगल्यांक हांगासर सगळीं जायतीं जाण भुरगीं आसात, मायपाय आसात, एकदम खुशालकाय भोगली तियात्र अकादमीक की तुमी व्हडे संख्येन ह्या तियात्र कॉम्पिटिशनान पळोवपाक आयली ते बद्दल हांव सगल्यांक तुमकां येवकार दिता. देव बरें करूं. इंटर स्कूल तियात्राचे हांगा हे कार्यक्रमाक उपस्थित माझे इश्ट तियात्र अकॅडमीचे प्रेसिडेंट बाब एंथनी बार्बोजा, तसेच रवींद्र भवनाचे हांगासर प्रेसिडेंट माझे इश्ट बाब जयंत जाधव, हेडमिस्ट्रेस बाय आमचे एलिस, म्हणजे जे सदां भुरग्यां लागून तोकोस घेता बाय आपलोन नामनेचे तियात्रिस्ट आनी हांव समजता एक बरे सदांच फुडाकार घेवन बरें काम करपाक फुडें आसता. तशेंच आमचे बाब धर्मेंद्र, बाब मार्कोस, बाब कालूस, हांगासर म्हजे म्युजिशियन बाकीचे सगळे नामनेचे ऑडियन्सान बसला ते आनी मोगाड म्हजे भुरगीं हांगा स्कुलानसून आयला ती. तियात्र म्हणल्यार आमचे ओल्ड ट्रेडिशन आनी एक एकदां अशी भीती वाटताली की हे ट्रेडिशन उरतले काय ना, तियात्र उरतले काय ना. पूण हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां कोंकणी आमची मायभास जावन आसा. कसली चळवळ जाली, लोक झगडले, पूण लास्टाक ऑफिशियल लँग्वेज जाली. सगळ्यांक कोणाचो हात तितून आसलो जाल्यार हांव सदांच सांगता, हिंगाय सांगपाक सोदतां आमचे तियात्रिस्ट भाव भयणीचो. एक एकदां आमकां दिसतले ती खूब टिका करता, एक एकदां दिसतले ते सगळ्यांक कातरता, पूण जे समाजान घडटा ते स्टेजीर दाखयले घेता, कांय दुसरे वेगळे आसना. आनी एक एकदां घडये आमकां वायट दिसता आसतलें, पूण एक आरशान पळयल्यार तूं तरी बरें दिसना जाल्यार तूं बरें दिसपाना. तूं बरो दिसता जाल्यार आरशान बरें दिसतलें. तो तियात्र म्हणल्यार एक आरसो कसो. बरें दिसता ते स्टेजीर येता, बरें दिसना तेंय स्टेजीर येता, हें आमकां खबर आसपा जाय. दीस इज आफ्टर ऑल आर्ट. आज चड खुशीची गजाल कित्याक इंटर स्कूल तियात्र कॉम्पिटिशन जाता आनी ल्हान भुरगे पळयतले तियात्र म्हणल्यार कितें, कला म्हणल्यार कितें. आमी पळोवपाक गेल्यार सगळीं कलाकार जावन आसा. वी आर आर्टिस्ट, वी आर बॉर्न आर्टिस्ट. इन एवरीबडी देर इज सम आर्ट. कला आमचे भितर रिगलोली आसा. ती कशी भायर काडपाची, खंयची कला काडपाची, खंयची स्कील फुडें हाडून फुडाकार घेवपाचे, हें चिंतपाची गरज आसा. आनी यंग मायंड्स वील थिंक बेटर. इट इज बट एप्रोप्रिएट. आनी हांव समजता हें योग्य काम केल्लें आसा तियात्र अकॅडमीन. तांकां शाबासकी की यंग भुरग्यांक हाडून इंटर स्कूल तियात्र कॉम्पिटिशन घडोवन हाडलां. हे फुडाराक बरें आसा की हे आर्ट फॉर्म आमचे सदांकार टिकून उरतले. भुरग्यांकूय एक संदी मेळटली बरे बरे तियात्रिस्ट आर्टिस्ट जावपाक.
फुडें आज ते स्टेज एक्टर आसतले, तियात्रीस्ट आसतले. फाल्यां कोण सांगता व्हडले व्हडले एक्टर जावन व्हडले स्टेजीर पळोवपाक शकता. संवसार बदलीत आसा, बदलत आसा. पयले तुमकां खबर आसा थिएटरान वयताले, आतां वयता लोक थिएटरान पूण मातशें कमी वयता. मागीर टीव्हीचेर पळयताले सगळीं पिक्चरां, आतां कितें मोबायलाचेर पळयतात. पूण लोकांनी तियात्र सोडूना. इतले सगळो बदल येयला आसतना स्टेजीर येवन लायव्ह परफॉर्मन्स पळोवपाक नाटकां आसूं दी, तियात्र आसूं दी, लोकांनी सोडूना. आनी तुमचो सगळ्यांचो सहकार आनी सपोर्ट हे भाशेन आसल्यारूच आमचे तियात्रूय उरतले, आमची कलाय उरतली, आमचे स्पर्धाय चडांत चड म्हणजे घडोवन हाडटले आनी लोकांक संदी मेळटली. आज स्वामी विवेकानंद जे आयकॉन आशिल्ले आमचे युवकांचे 123rd बर्थ एनिवर्सरी, ताकाय आमी परफॉर्मन्स एंड आय होप दीस वील लीड टू तियात्र लिव्हिंग फॉर एवर. चडांत चड देव बरें करूं. चड उशीर जाल्लो आसा पूण आमच्या उतराक मान दिवन आमच्या मदीं उपस्थित आमचे आदरणीय मंत्री प्रोटोकॉल पंचायत ट्रान्सपोर्ट इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आनी आमचे दाबोलीम फर्स्ट म्हणपी सदां आनी दाबोलीम फर्स्ट करपी आमचे माननीय श्री मोविन गुदिनो सर, आमचे टॅगाचे प्रेसिडेंट एंथनी बार्बोस, आमी पार्टीन मेळोन काम करता आनी तेणें हें म्हाका दिसता सेकंड फावटी आमकां रवींद्र भवनाक ऑपॉर्च्युनिटी दिली. फाटल्या दिसांनी आमी तियात्र फेस्टिवल केल्लें आनी आयज तियात्र कॉम्पिटिशन करता. चडांत चड देव बरें करूं. एंथनी बाब, म्हाजे वायस चेअरमॅन डॉक्टर धर्मेंद्र, मार्कुस बाब सर, कार्लोस मॅडम, वेलकम टू वास्को ऑल द वे फ्रॉम पेंजेम. आनी स्कूल तेजे कुजिरा. Thank you madam and all the students, all the members of TAG, my Ravindra Bhavan members, सगळे press, सगळे musicians. रवींद्र भवन वास्को is one of the vibrant असे सगळे म्हणतात की माणकुल्या भुरग्यां खातीर सगळे करता. आमची म्युझिक क्लासेस देखून चलता, तबला, हार्मोनियम, कथक, कीबोर्ड, वोकल हे क्लासेस चलता. आणि तियात्र आमचे हाऊसफुल चलता. मडगांव रवींद्र भवन बंद पडला म्हटल्यार आमकां फुल फ्लॅज फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे तियात्र चालू आसा. आमची एप्लॉन हांगा आसा जी एक नामनेची तियात्रिस्ट, तेंची आख्खी फॅमिलीच कितले जाण तियात्रान काम करता. सगळ्या स्कुलांचे गॅदरिंग्स हांगा जाता. आतां परवां आमचो गोंयचो गोमंत विभूषण जेका अवॉर्ड मेळ्ळा अजित कडकडे हेचो आषाढी एकादशीक आमचो कार्यक्रम 6 तारखे ह्या स्टेजीर आसा. 10 कोरिया आमची तियात्र फुडें वचोंक जाय म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं.